बेसिक रिजन फॉर दिस ड्रायव्ह आणि बेसिक रिजन पळय कशें आहा तुका हांगा होलसेल आसा इट्स इनलिगल इन खाऱ्यावाड्या आनी कितलींच वर्सां जालीं हांगा चालू आनी आमी कितलींच वर्सां जाले कितलेच चेअरपर्सन काउन्सिलर येवन गेले आनी हांगा आमी धाड घालिता पूण हे लोक खंय तरी सुदारना आनी आमचे लोक जे लोकल लोक जे हांगा येवन नुस्तें घेता आनी बाकीची आमची जी नुस्तें मार्केट आहा जे आमचे फीश वेंडर्स आहात ते म्हणटा बा आमकां धंदो जायना पूण हांकां आमी कितले वर्सां सांगले बंद करा म्हणून खंय आयकना हांगा येवन बसता आनी हांगा आतां सारकें व्हडलें मार्केट जाला पयलीं 1-2 जाण बसता आतां 10-10 जाण बसता कोणूय बसता कोण कोणाक कांय विचारना हेचेर हांव कितें म्हणटा म्युन्सिपालिटीक एवरी टायम म्युन्सिपालिटीक ब्लेम करूंक फायदो ना हांव म्हणटा बाकीचे ऑथॉरिटी आसा आमचे पुलीस आसा आमचे ट्रॅफिक आसा RTO आसा हांगा गाडी लावन ते सारखे बिंदास विकता पूण तेंची जबाबदारी बाबा तेंच्यांनी हांगा रावंड मारपाचें तेंच्यांनी एक्शन घेवपाचें एवरी टायम आमी घेता एक्शन पूण तेंच्यांनी आमकां खंय तरी सपोर्ट करपाचो तेंच्यांनी फायन मारल्यार आनीक बरें जाल्यार खंय तरी हें बंद जावपाक जाय जाल्यार आमी सगळे 4 जाण मेळोन जर काम करीत जाल्यार हे वरस जाल्यार बरें वयतलें आनी एक मार्केटाक एक व्हॅल्यू मेळटलो बाबा फीश मार्केट आहा म्हणून खंय तरी वास्कोन नाजाल्यार कितें जाला हे आतां 3-3, 4-4 मार्केट जाला तूं तर न्यू वाड्यासून येत जाल्यार थंयसून ते लमाणी ते विकता ती थंयसून ते हांगा मेरेन मार्केट मेरेन नुस्तें चालूच आसता पूण खंय तरी बंद जावपाक जाल्यार लोकांनी जे आमचे ट्रॅफिक आसा नाजाल्यार पुलीस भोंवता आपणाचे गाडयो घेवन जीप घेवन भोंवता तर तेंच्यांनी खंय ना खंय फायन मारपाची आमी खंय ना खंय आसतले पूण हांव म्हणटा खंय तरी बंद जावपाक लोकांनी बाबा हेंच्या कडेन घेवचें ना लोकांनी हे सगळें हें करून दवरला क्रिएट केला प्रॉब्लेम काल आमी गाड्यांक जे गाड्या आसता 5:30 तुका जेन्ना म्युन्सिपालिटी पळयता ते रजनी कडेन येतले नॅशनल फार्मसी कडेन येतले आनी ते स्टार्ट जाता विकपाक पूण हे गाडे हांव तेच म्हणटा न्हू जेन्ना आमी गाडयो कशें आसता आमी नो पार्किंगाचेर पार्क करता आमकां फायन पडटा हांकां अशी पार्किंग फायन दिवपा जाय आनी हजारांनी फायन दिवपा जाय कित्याक नाल्यार सुदारपा ना इवन दो लास्ट टायम आमी गार्बेजी खातीर आमी एक रिक्षा धरली त्या रिक्षाक आमी 10,000 फायन मारले ते 10,000 फायन मारपाचें कारण कितें आहा तेका एक डे घेवपाक जाय आनी बाकीचे भिवपाक जाय आतां कशें जाला आतां कोणीय ऑर्डरी घेता कॅटरिंगाची ऑर्डरी घेता आनी रातचे 2 सुमार वयता आनी खंयी उडयता पूण खंय तरी आमी आतां कॅमेरा घातलेलो आसा आनी आमी सांगला बाबा कोण कॅमेरा कोण धरलो जाल्यार हजारांनी फायन पडटली मागीर आनी कोण ना आनी हांवें पयलीं सांगला खंयचो आमदार आनी खंयचोच इनवॉल्व जावपा न्ही हितून हे आमची स्ट्रिक्टली वॉर्निंग आहा गिरीश बाब खंय तरी आयज तुमी नुस्तें कॉन्फिस्केट केल्लें आसा म्हणजे ही ड्रायव्ह कंटिन्यू आसतली काय थोड्या दिसांक चलतली ना आतां हांवें आमच्या इन्स्पेक्टराक सांगला आनी आमच्या हांकां लोकांकूय सांगला बाबा हांगा कंटिन्यूस तुमी हांगा हें करपाचें आनी उखलपाचें आनी उलोवपाचें कांय ना कित्याक हें इनलिगल हांगा शेडी बिडी घातले हांव मागता आमच्या चीफ ऑफिसरान आनी त्या इन्स्पेक्टरान हांगा येवन जे शेडी लिगल आहा इनलिगल आहा ते चॅक करपाचें ते काडपाचें ते शेडी पोंदा रावन ते धंदो करता